तो दोन्ही सीएमांक धरून काढला म्हणटा गोयच्या सीएमान कर्नाटकाक आम्ही दोघांक एकठांय धरून सजमावून आम्ही त्याचे सोल्युशन काढले कर्नाटकाक उदक दिवपाक. तुम्ही डेलिगेशनूय घेऊन गेल्ले तेन्ना तुम्ही कितें एक्झॅक्टली कितें सत्य आसा सांगता मरे सांगपाक दिना तुका. पयली सुवातेर जेन्ना आमी गेल्ले हो विशय थंय येवंकूच ना आनी विशय येयल्लो की म्हादय आमकां वाचोवपाक जाय आनी जे आउट ऑफ बेसन जे CWCन ताका इन प्रिन्सिपल ग्रांट केला हे विड्रॉ जावपाक जाय. थंय विशय ताका बसोवपाचे आनी दिवपाचें परमिशन तेन्ना येना आनी हेजे फुडें आसचें ना. आता दुसरो विशय कोणें म्हटलं की सीएम उलोवन तो विशय मांडला. आता आमचे उजर सीएमान हो विशय केन्ना काडूंकूच ना आनी फाटल्यान म्हाका दिसता सीएम तसो केन्ना करचोय ना. ते सीएमान क्लियर सांगला आपणाच्या आवयचे भाशेन म्हादय सो तो तसो करूंक शकना. सो जो विशय अमित शाह सांगता हो विशय कसो सांगता हे म्हाका खबर ना. जेन्ना आता फुडें जशें आमी वचपाचें परतून डेलिगेशन फुडलें आतां करपाक जाय कितें आतां हाऊस कमिटी बसयल्या त्यांची मिटींग जातली परतून आमी वयतले तेन्ना हो विशय आमी परतून चर्चेक हाडटलो की आमी कोणें सांगले हे क्लियरन्स दिवचें म्हणटा. सेंट्रल लिडरशिप असे कमेंट्स करता तेन्ना तुमकां खबर आसता पळय कितें आसता पळय सेंट्रल लिडरशिप कमेंट करता कसले कमेंट करता सगळे गोष्टी. आतां हांव आतां मिनिस्टर आतां हांव हांगा स्टेटमेंट घेता हे थोड्यो गोष्टी सीएमाक कळचे ना न्ही. पण सगळ्यो गोष्टी सीएमाक कळटा आनी स्टेटमेंट हांव करता अशें आसता. सो सेंट्रल लिडरशिप केन्ना स्टेटमेंट करता ते सगळे आमकां विचारून करता अशेंय ना. सो यू कंडेम द स्टेटमेंट. ऑफकोर्स आय कंडेम द स्टेटमेंट. आय ऑफकोर्स कंडेम नॉट फ्रॉम टूथ अँड नेल. आय कंडेम द स्टेटमेंट वॉट इज उलयले कित्याक उलयना तुमच्या भाशेन लोकांचे म्हाका विचारनाका. निलेश मिनिस्टर पळय हांव जेन्ना सांगता न्ही आय कंडेम द स्टेटमेंट. आय कंडेम बिकॉज वी आर इन प्रिन्सिपल सी वी आर नॉट अगेन्स्ट दॅट इफ दे यूज इट इन बेसन. आमी पयलीं सांगता इन बेसन म्हादयचें उदक जर तेणे वापरलें जाल्यार आमकां कांयच इश्यू ना. हांव पयलीं सांगता बट टेकिंग आउट ऑफ द बेसन आय कंडेम द स्टेटमेंट. हांव सांगता न्ही जे गोष्टी आतां सरकार वेदर इट इज मेड बाय एनीबडी आय एम व्हेरी फर्म ऑन माय स्टेटमेंट दॅट आउटसाइड द बेसन वॉटर शूड नॉट बी यूज टेकन एट ऑल एंड ओन्ली जशें म्हाका दिसता जे ट्रिब्युनल कोणें दिल्लो अवॉर्ड दिल्लो जो चॅलेंज जालो सुप्रीम कोर्टान इट वॉज ओन्ली फॉर ड्रिंकींग पर्पज आनी पयर जो स्टेटमेंट केला इट इज फॉर इरिगेशन विच इज आउट ऑफ क्वेश्चन. यू कॅनॉट यूज द वॉटर फॉर इरिगेशन एट ऑल. सो कितें केला ते म्हाका खबर ना. पूर्णपणे निषेध करता अशें हांवें जो स्टेटमेंट जो हांव क्लियर सांगता जो मिडिया भितर सर्क्युलेट करता तेजे भितर हांव 100% निषेध करपाचो न्ही. हांव निषेध आय कंडेम दिस बिकॉज वॉट इज हॅपनिंग. म्हाका जर आय वॉज नॉट इनवॉल्ड आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां विचारूंक ना आनी तितून भितर हांव सीएमकूय हांव 100% बॅक करता कित्याक सीएम असले स्टेटमेंट करूंक शकना. सो तो भितर स्टेटमेंट जो आसा इट इज नॉट करेक्ट. इट वॉज नेवर डिस्कस. पूण लोकांच्या फुड्यान तुमकां कन्फ्युजनान घालना हो स्टेटमेंट येत जाल्यार गोंयच्या लोकांच्या काय आतांच सांगला न्ही. आतां हांव तुमच्या फुड्यान स्टेटमेंट करता हांवें कितें सीएमान विचारून स्टेटमेंट केला ना. सो म्हजो म्हत्वाचो सीएम जो स्टेटमेंट केला ते तुमी म्हणटा की वयर कितें उलयतात आमकां कळना आमकां कशें कळटलें. हांवूच म्हणटा मरे आतां हांव स्टेटमेंट करता सीएमाक सांगून केला स्टेटमेंट हांवें ना. हो स्टेटमेंट जो आसा हो पर्सनल म्हजो स्टेटमेंट वीच हांवें सांगला. वचून कितें फायदो जालो अरे पण ज्यो गोष्टी जाल्यार डिस्प्यूट होम मिनिस्टरूच करूं शकता. 100% सी विदीन द स्टेटीचे भितर जेन्ना डिस्प्यूट जाता नॅशनल लेवलाचेर द कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन द होम मिनिस्टर पावर. सो तू म्हणटा वचनाका म्हणटा कितें म्हाका समजना. अरे कॉन्स्टिट्यूशन अरे तू कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करनाका म्हणटा म्हाका. हांव तशें म्हणना पूण तो तुमी ते फॉलो करूनच गेले. ताका लागून निषेध करता न्ही आतां तुका सांगता न्ही जी गोष्ट जे होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला पयर बेलगामी खंय गेला हो स्टेटमेंट जो केला हो सारको करून निषेध करता म्हणून सांगला. तुम्ही आता परत दिल्ली वयतले म्हणले कोणा मेळटले कोणा लागून हांवें स्टेटमेंट म्हाका इलेक्शन कसलेंच ना. आमची कसलीच इलेक्शनां हांव आन्सर करता मरे आमकां कसलीच इलेक्शनां हांगा ना आनी म्हज्या ताका निषेध आसा तो सारको 100% दिला. सो हितू भितर अरे आमी तुका सांगला न्ही सी देर आर 2 ऑप्शन्स. One is the central leadership which is there, which has assured support, and if you feel that they not support, there is judiciary जे आमच्या सुप्रीम कोर्टान आसा आनी आमी तूत नेल आमी फायट करतले. सो इश्यू कांयच ना. सी हांवें एक स्टेटमेंट केलो फाल्यां हांवें सांगलें आतां स्टेटमेंट तेजेर चर्चा जातली. हांवें सपोज जर सांगलें की आतां जशें हांवें आतां प्रेस करता गार्बेज आमचे मतदारसंघान आमी प्लांट घातलो तितून भितर 4 तालुक्यान गार्बेज आमी एनवायरमेंटल एंगलान आमचे सिया भितर आमी दिले. 5वा तालुका हांव सांगूंक शकना न्ही हाडून घाल म्हणून
ही गोष्ट जावची ना. पूण सर तुमकां दिसना की जेन्ना आमी सीएमाक ही दिना पळय म्हाका सांगता तुका तूं तुका पळय दिसना विचारता तेंच्या पळय नेमकं शी आमकां हांव निलेश काब्राल तूं म्हाका प्रश्न सीएम न्ही सीएम जो आसा तूं प्रश्न विचार आनी तो कितें दिता पळय हांवें स्पश्ट सांगला मरे हांव निशेध करता म्हणून आनी तेजे वयर कितें पूण तुमी दिल्ली वयतले म्हणलं पळय कोणाक मेळपाक? वयतलेच न्ही परतून वयतले न्ही. कोणाक मेळटले? अमित शाह काय मोदी? अरे तुका पळय कॉन्स्टिट्युशना भितर कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आसा where there is a dispute between two states, you have to go to the Home Ministry. So you want me to change the constitution, जायना न्ही. So we have to go and repeat So it. आता So we'll have two various angles. एक ज्युडिशरी आमी करतले जे आमची एजी स्टेटमेंट करीत आसा आणि एक आमचे पॉलिटिकल एनवायरमेंट आमी करतले जे करपाक जाय ते करतले. तुमकां आता कोणाचेर विश्वास आसा? आता कोणाचेर विश्वास आसा तुमकां? कोणाचो विश्वास म्हणल्यार आता पळय तुम्ही थिंगा आमच्या होम मिनिस्टरान तर ऑलरेडी स्टेटमेंट केला आधी एके सायडच्यान ज्युडिशरी आहे सो आता विश्वास कोणाचेर आहा? पळय विश्वास पळय प्रश्न कितें आहा विश्वास वा नो विश्वास आमकां म्हादयचेर कसो प्रश्नाचें उत्तर काडपाक जाय ते आमकां आमी आमचेर विश्वास आमी झगडटले. इसी क्लियरन्स मेळचे म्हणून तुमी कितें करतले? अरे पण तू समजना अरे इसी क्लियरन्स आणि दुसरी गोष्टीची एव्हरी स्टेटीक आपणाचे आता हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हाका इसी दिवपाक पावर आसा सो ते इसीचे भितर जे सेंट्रल इसी आसा जे आसा इट इज गिवन बाय पावर बट देर आर ज्युडिशरी देर आर कोर्ट्स फॉर जशें तुमी पळयलां न्ही म्हादय डिस्प्यूट म्हादय ट्रिब्युनलान एक ऑर्डर पास केली की इतले उदक टीएमसी भायर व्हरपाक जाय आमी गेले महाराष्ट्राय गेले आणि कर्नाटका देखून गेले सुप्रीम कोर्टान सो अशें कितें आसा सो इश्यू इज स्टील देर सो वी वील गो सी अल्टिमेटली देर इज ज्युडिशरी देर इज वेअर अल्टिमेटली ज्युडिशरी जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिता आतां पळय मायनिंगेचे पळय मरे जेन्ना सगळे मायन लीज कॅन्सील केले 4 फाटी गेले सगळे हायकोर्टान गेले लीज होल्डर गेले कॅन्सील केले आता परतून ऑप्शन करू ना सो ह्यो गोष्टी जे आसा अल्टिमेटली ज्युडिशरी विल टेक एंटायर एंगल इन टू दिस अँड विल डिसाइड वॉट सर अमित शहाचा जेन्ना तुम्ही निषेध करता न्यायालयान आमची बाजू कितली घट ना म्हणून आमची बाजू घट करपा खातीर कितें पळय नंबर 1 म्हणटा पळय तुका जी गोष्टी आसा हे न्यायालया भितर कितें बाजू सारकी ना वा ना ते पळय सांगता पळय तांकां इंटरव्हेन्शन करपाक फूल अधिकार आसा तुका जर तांकां जर कळना आनी इंटरव्हेन्शन घालपाक अशें बोर्ड मारून जावचें ना तुम्ही कसे प्रेस भाव आमचे बोर्ड मारता थोडे भणी मारना सो तशेंच ते ऑपोजिशन भाव मारता पळय तांकां सांग हांव ताका गायड करता ते केस चालू आहा इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन घाला मरे आनी जे आमी दिवना तांकां घालपाक लाया मरे कोणे हाडले तांकां. सर अमित शहाचो जेन्ना तुम्ही निषेध करता तेन्ना अमित शहा खंय तरी गोव्या खातीर डबल स्टँडर्ड करता अशें दिसता. पळय हांवें जेन्ना निषेध करता निषेध म्हणल्यार कितें तुका कोंकणी कळना आसता अरे हांव इंग्लिशीन आय कंडेम म्हणजे कितें हांव व्हेरी क्लियरली सांगता मरे कितें तें तितून भितर तेज्या स्टेटमेंट हांवें कित्याक घेवपाक जाय विचार आनी कितें सीएमान कितले फावटी म्हणल्यार जे ऑपोजिशन आसा ते राजकारण करता आता देशाचो गृहमंत्री काय म्हणटा पळय तेजें राजकारण जे सीएमान केल्यार तूं सीएमा कडेन स्टेटमेंट विचार हांव मातशें स्ट्रेट दिता आतां तुवें सीएमान विचार तूं सीएमा कडेन विचारपाक जाय. सर ते आयकना जाल्यार तुमी राजीनामा दितले? म्हाजो राजीनामा दिवपाचो जर प्रश्न मिटता न्ही आतां दिता मरे तूं कित्याक टेन्शन घेता सो म्हाजो राजीनामा दिवन जर हो विशय मिटता कायमचो आनी म्हादयचें उदक डायवर्ट जायना हांव आतां तुजे कडेन दिता तूं मातशें करून घे. Told no, see, when I went there, I'll tell you in English. When I went there, when we were there, there was no such consideration. We had gone with a firm view where we were objecting to CWC. From there, we went to Jal Shakti, Mr. Shekhawat. Our views were very strong that we do not allow them to divert water from the basin. And we had asked for 2 things. One is not to divert water from the basin, and one to make the tribunal in Goa. So these 2 issues we are fighting. So we are still fighting. So you lied, so? No, who lied and he lied. We asked for. No, what we asked for, we can say. Who is going to lie? Who is lying? That how I am going to get. If you lie, I can ask you whether you are lying. How can I ask where the questions are? See, whether I am lying, you ask me. I am telling you I am not lying. Yes, thank you.